Kaal Azz Ani Falya, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexon Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. Kaal Azz Ani Falya. नमस्कार सर्कोंगनी मोगिंग दायजीवर्ल्ड वीक्षकांक काल आज आणि फल्या या कार्याक स्वागत म्हणटा हांव रुपल डसोजा. वेल सर्फ कोडियार गरांक बरी कबाल. कम टू मँगलोर, कम टू मँगलोर, कम टू आमचे फेस्ट. आजकाल आमच्या सोशल मीडियांत व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, फेसबुक खंय उक्तें गेल्यार आमचे फेस्त चलोवन आसा. देखून हें काले कितें कोणे करचें म्हणल्या सवालांक आज जापी दिवच्याक एक सगळ्यां टीमच येवन हांगासर पावला. परिवर्तन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विथ कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स म्हणून हाडटा आमचे फेस्त पावर्ड बाय मानसा. हांचे सगळें टीम आमच्या सांगात आसा म्हण येदोळस सांगलें. म्हाका येदोळस हाफ एन आवराचें एंटरटेनमेंट मेळ्ळां. देखून तुमच्या 1 आवराच्या एंटरटेनमेंटाक तुमी रेडी राखून रावा. पयल्यान पयलें आमच्या सांगाता आसा जॅक्सन पक्षिकेरे, आमच्या DSCचे यंगेस्ट उपाध्यक्ष जावन, ग्रामपंचायतीचे मेंबर्स जावन, सोशल ॲक्टिव्हिस्ट जावन, रोटरी क्लब ऑफ मँगलोर सेंट्रल हांचे मेंबर्स जावन अशें. जॅक्सन तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा. वेलकम टू द शो. आनी ताचे बगले कसात आमचे समेस्त युथांक ऑलरेडी गोत तसून खंडीत जावन आज TV पळयतात तांच्या खातीर म्हणल्यार सूख जावचें ना. आनी दॅट्स नन अदर दॅन हर्विन पिंटो, सिटी फ्रेंड्स फाउंडर, एक भोव अपुरबायसो लीडर, यूथ काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट जावन सर्व कार्यांनी लोकांक मस्त सांगात दिवन. सो हर्विन पिंटो, हर्विन वेलकम टू द शो. आणि ताच्या बगलेक देश विदेशांनी MC कार्यनिर्वाहक, भोव अपुरबायसो कार्यनिर्वाहक म्हळ्यार सूख जावचें ना. दॅट इज MC शेल्डन म्हणूनच नांवान सर्व लोकांक वळख आसो. माणसोबाण समितीचो संदो तशेंच युवा उद्यमी जावन आसो शेल्डन थंयसर आसा. सो शेल्डन वेलकम टू द शो. शेल्डनाची सीट आज एक्सचेंज जाल्या बट वॉट एवर. सो हॅपी इतल्या तुमच्या सगळ्या टिमाक हांगासर पळोवन. येदोळस सोशल मिडियार वायब करते आसात तुमी. 1-2 हप्ते जाले आसता तुमचेंच दिसून येता पुरा कडेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक खंडीत जावन आतुराय आसा. तुमचे एसोसिएशन्स आसात, काल्याक हें स्टार्ट केल्लें म्हणून. देखून पयल्यान सवाल तुमच्या पैकी कोणीय काण घेता. परिवर्तन फाउंडेशन म्हळ्यार कितें? काले ह्या फाउंडेशनाचें बॅकग्राउंड. परिवर्तन फाउंडेशन म्हळ्यार म्हजी एक आशा आहली एक ट्रस्ट करचें म्हणून. तशें म्हजी ती आशा म्हजो मित्र जावन असो सेल्डना कडेन सांगलें एक ट्रस्ट करचें म्हणून. तशें आमी दोगांनी प्लॅन करून एक ट्रस्ट केलें. ट्रस्ट करून तें ट्रस्ट काल्याक म्हळ्यार आतां घरा बांदूनचे मोस्तान आसतात. आमचें कॉन्सेप्ट डिफरंट जावन आसा. आमी थोडे मोस्ताना बेड्डार आसतात, तांकां स्लिपींग बॅड्स जाय पडटा, ऑक्सिजन सिलिंडर जाय पडटा, व्हीलचेअर जाय पडटा. तेल्याक आमी हेल्प करचें म्हणून संस्थो स्टार्ट केला. वाव. आय थिंक हे प्रोग्राम स्टार्ट करच्या या फर्स्ट फाउंडेशनांत तो मस्त डीप कनेक्टिविटी आसा एस्पेशली लोकांक दिवचे खातीर. आनी तुमी तो फाउंडेशन स्टार्ट केला. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टार्ट समथींग अँड वंडरफूल. ताचे सांगता इन एसोसिएशन विथ कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स. आतां कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स आमकां युवा जाणांक मस्त वळखीचें. कित्याक म्हळ्यार गादे खेळ जावन दी, क्रिकेट टुर्नामेंट जावन दी, आनी तो पुरा कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स मुखार आसा म्हळ्यार सूख जावची ना. आज तसो फाउंडर तो हांगासर मध्यान बसला. देखून कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स ह्या एसोसिएशना विशयांत आमकां सांगता. कॅथोलिक सिटी फ्रेंड्स हांवें एक 5 वर्सां पयलें सुरू केल्लें आसा. आनी ह्या संघटनांत आमी सर्व युवा जाणां संगता मेळोन मनोरंजन तशेंच खेळा पांद्याट सर्व चटवटिके आमी चलोवन व्हरता. न्हय आसता हातूंत आमकां जें कितें कलेक्शन जाता आयवाज तातूंत एक आमी 50% एक बऱ्या कामा खातीर आमी उपाय करता. प्रत्येक जावन आमी आदले फावटी एक गाद्या खेळ खेळ्ळें. ह्या गाद्या खेळांत उरिल्लो आयवाज आमी एक घर बांदपाच्या योजनाक म्हणून दिल्लो आसा. आनी ह्या चटवटिकेनी सर्व यूथ संगता येतात. संगता तांचे एक वळख जाता, चळवळ जाता. आनी हे कार्य चलतना तांकां एक उमेद सर्त आसता. ह्या रिती आमी एक कॅथोलिक सिटी फ्रेंड्स आनीकी मुखार व्हरया म्हणल्या उद्देशान दुसरे तराचे म्युजिकल कॉन्सर्ट एक लोकां मुखार दवरया म्हणलें एक चिंता पाठोवन एक परिवर्तन फाउंडेशना सांगाता आमी थंय आप जावन एक कार्य आमचे फेस्त म्हणलें चलोवन व्हरते आसा. वाव, व्हेरी नायस. सो ऑलरेडी तुमच्या सेपरेट एसोसिएशनाचे ध्येय कितें आसा ते खंयी मेळटात, सांगता येतात. अँड शेल्डन तुवें म्हाका सांगचें ही टीम कशें फॉर्म जालें? तुमी खंय मेळ्ळ्यात? काल डिसायड केलें? रुका पोंदा वसल्यात की कितें जालें? रुपा सांगचेल्यार आय एम ICM प्रोडक्ट. येस. हांव ICM मँगलोर DSCचे अध्यक्ष जावन सेवा केले. ताचे उपरांत माणसोपणांत जावं पुरो कोंकणी वावरांत. सो म्हणजे केताला स्टार्टींग केताला एज जालें, यंग एज
त्या टायमार म्हाका एक बरें बुन्याद मेळ्ळें लिडरशिपा विशयान आनी त्या वेळार म्हजे एक बरें टीम आसलें युथ आमी आसतना एक त्या टीम इवन आतां जाल्यार आमी ते थोडे भायर आसात थोडे काजार जावन पयस आसात लागीं आसात वी आर एवरी वन इन गूड टच तशें आतां गांवांत जॅक्सन सदांय आमी खेळाळे पक्षीरन कालें जाल्यार म्हाका कॉल करचे कित्याक हांव कोड्याळान सिटीन रावचे तशें हळ्ळीचे तरणाट्यांनी पर म्हाका कॉल करचे एज हॉस्पिटलाक राती पेशंट अशें हाडटा हें जाता तशें ती ते टच बॉन्डिंग जे कितें आहलें इट इज नॉट ओन्ली आमी अशें न्ही हर एक संगतीन फ्रेंडशीप आमची इतलें बॉन्डिंग जाल्या की केताले आमी एक डेली आमी काले म्हणून उलोवन आसता तशें जॅक्सन केताले म्हणटालो आमी ट्रस्ट करचे कित्याक तो मुस्त कामां करता इवन आमी जाल्यार सोशल कामां मुस्त करता मुस्त संघटनांनी आमी काम केलां मुस्त अनुभव आसा आमची एनर्जी आमी मुस्त कडेन स्प्रेड केल्या देखून एक आतां खाली अंडर वन अम्ब्रेला म्हणून एक लेट्स स्टार्ट आतां इट्स नाव टायम येदोन विसर आमकां कॅरियर बिल्ड करूंक ते बिल्ड करूंक सो आमी ताच्या फाटल्यान आसल्या सो नाव एलॉंग विथ दॅट आनी समथींग वी हॅव टू डू ऑन अ लॉंगर विजन म्हणल्या खातीर आमी देऊन एक परिवर्तन फावंडेशन जॅक्सनचे काले चिंताप आसले ताका हांवें सांगात दिलो लेट्स डू इट इन समथींग बिगर वे इन अ लॉंग रन इन अ लॉंग विजन म्हणून सो फर्स्ट प्रोजेक्ट जॅक्सनान सांगले बरी कित्याक म्हळ्यार आमगेर तर जाल्लें म्हजो माव कॅन्सरार सरलो आनी त्या टायमार म्हजे मिसेस ताची बहीण ती ऑल देखाय चेडवां ते व्हीलचेअर हाडूंक बेड हाडूंक ऑक्सिजन सिलिंडर हाडूंक कितले वोट धाडली म्हणना कॉल केली नो मॅटर इतले प्रायज खंय भाड्या गाडी जाल्यार थंय परतून डेपॉझीट हें फादर म्हणलें लास्ट ऑक्सिजन सिलिंडर जाय आसलें ऑक्सिजन सिलिंडर खंय ना कोणी दिवंक रेडी नात कित्याक नांत ना आनी फादर म्हणलें जावन काल म्हणटात थंय आसा बट भायर दिनात म्हणून बट म्हाका एक म्हणजे वळख काल्यान ती एक सिस्टर म्हणाली तुमच्या हांगातून वरी येता डेपॉझीट दवरची इतलें दवरचें सो आमी चिंतलें समवेर this is lacking somewhere we have to do something else for our community म्हणून चिंता पाठवून जॅक्सन ते पयलें चिंता पाडलें हांव अशें सांगतना तो काल म्हणटालो एन्ना मने दुंबे इत्तने ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ म्हणून डायरेक्ट अशें आमी थोडी तुळेन उलोवन चिंता सो हांव जेप्पुगा म्हणलें पळय नाव लेट्स थिंक ऑन अ लॉंग रन सो फर्स्ट प्रोजेक्ट जावन आमी हें कॉन्सेप्ट देवन ते आसा म्हळ्यार आतां आमी व्हीलचेअर म्हळ्यार तांकां दिवचें मात न्ही इट इज लायक इट्स ऑन अ फ्री आमी तांकां दितना घराक कोणाक गरज पडटा जाल्यार तांकां घरा फावीत करता बट तांच्या घरात गरज तीच जालेंत इट विल गो टू समवन एल्स सो इट्स ऑन अ रोटेशन बेजीस त्याला काय जाता मुस्तांच्या घरा व्हीलचेअर आमी दिल्ल्या लक्षाना तांचे घर जाल्ल्या लक्षाना ते माळ्यार वता मातयेन कावून पुरो पाड जाता मुस्तांच्या घरा आसात सो आमी हे एक चिंता पाठोवन आतां कोणाच्या घरा खाली आतां जावं पुरो मेडिकलाक कोणाच्या घरा खाली गरज पडचे वस्तू तांकां दिवचे तांचे घर जाल्ले इट विल गो टू समवन एल्स ऑन रोटेशन बेजीस तशेंच आमी आनी ड्रायव्ह करचे ऑलरेडी चिंता पाठोवन आसता इव्हेंट जाल्ल्यान नेक्स्ट आमचे ड्रायव्ह मुस्तांच्या घरा माळ्यार ऑलरेडी पुरा काले मेडिकल काले लोळते आसा म्हळ्यार पाड जाते आसा सो समवेर वील ट्राय टू रिफर्बिश इट आनी आमच्या समुदायाक पावीत करचे बरे मेळचे बरे असले एका उद्देशान उद्देश व्हडलो फाटल्यान काल म्हणटा मस्त मिनत आसा बट आमचे सांगात एक बरें टीम आसा सपोर्ट करतले 6 जाण आसात सो असो एक उद्देश घेवन आमी देवल्या सो परिवर्तन फावंडेशन ह्या उद्देश घेवन आमी फॉर्म केले आनी आतां फंड रेज करून खालें करचें म्हणटाना अरविंद फाटल्या 2 वर्सां फाटी लागून आसलो अशें करया तशें करया हें करा तुमी तें करतात म्हाका एक सपोर्ट करनात अशें करया म्हणून मागीर फस्ट हांव नाका 2 वर्सां हांव नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां हें करचें व्हडले इव्हेंट करचे 10 लाख 12 लाख उट्ट करचे इतलें सुलाभ न्ही प्रेजेंट कित्याक म्हळ्यार इसाल्यार दिसाचेसून स्पॉन्सर आनी ते इसाल्यान ताणीन ते दिवचे सो फाटी नाका म्हणून बट ह्या वर्सा कितें आमी एक वी वर थिंकींग ऑफ समथींग टू स्टार्ट अप सो ताचे आमचे थॉट्स मॅच जाले सो दॅट्स हाव वी केम अप विथ दीस कॉन्सेप्ट वाव ब्युटिफूल आय थिंक हर एकल्यांक तांच्या जिवितान कितें म्हणी खरी जेवण आसता बट तो उद्देश भितर सुद्दां 6 जाण आसात तो 2 थंयत वेसोय आसता बट तुमी चिंतले उलयल्यात एकामेका कडेन अँड आय थिंक सच फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार दे आर इन्स्पायरींग यू टू डू समथींग बेटर म्हणटात पळय तें आनी आज तें तुमच्या फ्रेंडशिपान दिसून आयलां जावंक पुरो ICYM वॉज द रूट बट कंगी ते सेवेचो स्पिरीट थंय तुमचे भितर आयिल्लो तुमी आज आय थिंक लोकां मुखार आयला अँड दॅट इज वंडरफूल तुमी आतां ऑलरेडी ते व्हीलचेअराचे एग्जाम्पल दिलें कंडे जावन लोक हांगा 6 जाण तुमकां पळयतात दायजी वर्ल्ड वीक्षक तुमकां पळयतात आनी तुमच्या तावन इन्स्पायर जावन बरें कामां सुरू जातलीं आनी तुमकांय तांचे तावन मस्त पटींबो मेळटलो म्हूण आमचो बरोवसो ऍट दीस पॉयंट आतां आमचें फेस्त म्हूण नांव कित्याक आयलें तुमच्या ह्या सगळ्या प्रोग्रामाक आमचें फेस्त कितें फेस्त अरविंद सांगलें हें करया थें करया म्हणून आमी आतां कालें करचें म्हणून सो समवेर म्हणून आमी काल एक गोवानाचे काल एक बँड हाडया कित्याक लोकांक कोड्याळ लोकांक एक काल एंटरटेनमेंट जाय आमी मस्त चिंतलें हल्लें करया तें करया प्रोग्राम करया बट अल्टिमेटली पल्स आतांचे पल्स कितें आसा पीपल वॉन्ट्स एंटरटेनमेंट मस्त स्ट्रेसफुल आसतात आनी सांजेर कितें एक विराम करया म्हणलें समथींग ब्रेक काडया म्हणून सो दॅट्स हाव वी केम अप विथ दीस कॉन्सेप्ट चलो दिस इज समथींग वील गो लेट्स गो ऑन द पल्स म्हणलें बरी देवून आमी ह्या कॉन्सेप्ट फाटल्यान देवल्या
एक हरवीन चिंदाप असले आणि ताच्या फाटल्यान पल्स वी हॅव टू गो विथ दॅट म्हणले खरे ताचे सांगात आता नांव खाले दवरचें म्हणून मुस्त नांवां चिंतले कितलीं नांवां थोडीशीं चिंतले बट त्या संदर्भाक मॅच जानातले पूण लास्टाक आमचो वेटसन बँड एक्सटेसीचो वेटसन आमी खंय फंक्शनान मेळ्ळा ताकाय म्हळ्या अशेंत नांव तें नासलें मोतीक म्हणून अरे तुम्ही आमचे फेस्त दवरया रे म्हणालो काडलो म्हळ्यार आमचे फेस्त आमचे आमचे आमी आमचे इगर्जे फेस्त हे आमचे आमचे म्हणून आमचे फेस्त दवरया आमी डिस्कस करतना आमकां तें नांव बरें रुसलें कित्याक म्हळ्यार तांचो त्या नांवान ती आमचे आतां आनी पुरो इव्हेंट करतालो इट इज नॉट ओन्ली वी ऑर्गनायझींग इट सगळे लोक आमी सगळो लोक सांगता म्हणून आमचे सांगता मेळटा सो दॅट्स हाव दॅट आमचे फेस्त म्हणून एक कॉन्सेप्ट आयले आय थिंक त्या नावारच मस्त अर्थ आसा आणि तुम्ही म्हळे आमचे म्हणटाना तुमच्या थोड्या सर्वांच्या तोंडार एक असो आयलो दॅट इज योर्स आणि खंडे जावन तुमचे मात्र न्ही सर्वांचे म्हण जालें आतां आमचे फेस्त म्हणटाना युथाक मात्र तुमी टार्गेट करूं ना म्हणून म्हाका दिसता मनोरंजन केल्यार युथा ओट्टू आतां तुमचे दुसरे प्रोग्राम्स तातूंत आसात वील गो टू दॅट लेटर बट कपल्सांक टार्गेट करचे बरी भुरग्यांक टार्गेट करचे बरी सुमेस्तांक एक सांगाता येवन एन्जॉय करचे बरी तुमी एक प्रोग्राम सेट केला वेल तुमचे थीम सॉंग पुरा कडेन फेमस जाते आसा सो ताच्या विशयान इल्लें सांगतात गे आमकां थीम सॉंग करचे शांत चिंतना फास्ट लिरिक्स बरयचे न्ही ताका एक सेपरेट एक आनी आमचे जॅक्सन हरवीन उरल्यांनी म्हणटाना एक समथींग लायक फंकी टायप केले जंपी टायप केले नाचचे बरे जायचे म्हणून चिंताप आसले सो हांव उतरां सोदूंक कोण लिरिसिस्ट आसा थोड्यांक कॉल करूंक सुरू केलें इवन शानी बेळा कॉल केलें थोड्या आमच्या केविन मिस्किदा कॉल केलें थोड्यांक कॉल करूंक सुरू केलें सगळ्यांनी एक अशें जायचे तशें जायचे थोडे वर्ड्स आमकां दिले एक काल म्हणटा आयडिया कॉन्सेप्ट दिले इट शूड बी 1 लायनर 2 लायनर्स आनी परा म्हणून मागीर हांवें एक कोप्पा काजार गेल्ले कॅल्विन म्हणून आयल्या वर्साचें पेज गोडगोडो टीव्ही पेज बारी व्हायरल जाते आसा दे आर इन बँगलोर रूट्स आय हॅड होस्टेड इज वेडिंग सो हांव तांचे ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार तांच्या टिमाक आय वॉज नोईंग दर टीम एनर्जी वॉट दे टीम सो आय जस्ट कॉल्ड रँग हिम अप कॅल्विनाक गोडगोडो तांचे एक सॉंग लॉन्च जालें जस्ट कॉल्ड अशें आमचे कॉन्सर्ट आसा कॅन यू प्लीज हेल्प मी आउट म्हणून तो म्हणलो शुअर ब्रो आमचे तातून काले सॉंग जाय इफ इट्स एन युअर कॉन्सेप्ट इज गुड आमी फर्स्ट ऑफ ऑल सांगलें आमी अशें ट्रस्ट करते आसा एक्सप्लेन हिम वॉट वी आर डुईंग सो आय एम लिटरली गोना टाय अप विथ यॉल म्हणून ताणें म्हजे लेका तो राती न्हीद लागीना गुर्तू ना सकाळी उठना म्हज्या मोबायलाक लिरिक्स आयल्यात आणि विथ अशें तशें म्हणून उरलें म्हणून विदीन 1 वीकान ताणें सॉंग रेडी करून दिला विदीन 1 वीक इट इज लायक हिमसेल्फ वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड एंड डुईंग इट सो ते सॉंग दिलें हांवें म्हज्या खारार एक सदां 100 रुपया आयकले आनी ते 100 रुपया आयकून म्हजे दुवेन ते सॉंगाक डान्स करूंक सुरू केलें आतां जाल्यार तें सॉंग तेच्या तोंडार येता सो वी थॉट लायक इतल्या ल्हान भुरग्याच्या when she is like catching the grasping the lyrics and when she is dancing might be it will reach to bigger so सगळ्यांक बरें लागलें so Calvin Koppa but he's in Bangalore so team Godgodo थँक्यू कित्याक म्हळ्यार तुमी एक बरें सॉंग दिलां आमकां आनी हें सॉंग जाल्या उपरांत कोण काले म्हणून तांचे गोडगोड टीम युजी मुस्ता विचारतात तुमचें टीम सॉंग बरें केलां कोणें केलां म्हणून सो समवेर म्हाका काल म्हणटात कॅल्विन आमकां सपोर्ट केल्ल्याक आमी ताका पाटी दिल्ले बरी म्हाका येस आतां म्हाका जॅक्सन आनी हर्विनाक एक टास्क दिवंक जाय ते ह्या सॉंगाचे एक लायन सिंग करचे तुमी आतां म्हाका एक लायन खंयची एक लायन जाता सॉंगाच्या खंयच्या मदले तवनी जाता हर्विन कम ऑन जॅक्सन सांगता की हांवें सांगितली कोणी जाता दोगांय स्टार्ट करा सेम लायन घे म्हणून डिस्कस करा फर्स्ट आमचे फेस्ट ते एकदम वाईल्ड आमचे फेस्ट एकदम वाईल्ड आणि कंडेन्स जावन या टीमाचे स्पिरिट तितलोच वाईल्डार आतां आतां तुमी सॉंग म्हणटाना म्हाका दोन तुमची बँड आपल्या मार्क रेवलॉन असो उडा आसा सो ब्लॅक अँड व्हाईट आसा बँड एक्सटेसी आसा प्लस मार्क रेवलॉन आसा आतां मार्क रेवलॉन म्हणटाना दावून येवची 6 जाणां आसात अँड ब्लॅक अँड व्हाईट फर्स्ट टायम मँगलोराक येता सो तांचे एक्सायटमेंट नेक्स्ट लेवल आसा तांच्या पेजार आनी लोकांक कितें पळोवन मस्त संतोश जाला अँड बँड एक्सटेसी आमच्या कोडयाच्या काजारांनी थंय हांगा आमी तांकां पळयता अँड द बेस्ट पार्ट अबाउट त्या बँडाचे म्हळ्यार मल्टीलिंग्वल ती एकाच लँग्वेजाक स्टिक करनात खंडे जावन कोंकणी मात्र न्ही तुळू सिंग करतात हिंदी सिंग करतात अँड दॅट इज ब्युटिफूल इन इट सेल्फ सो ह्या बँड्सांक तुमी चूज केला ह्या वंडरफूल आर्टिस्टांक तुमी चूज केला सो ते चूज करून ती आतां येते आसात देखून फर्स्ट तुमी म्हाका ब्लॅक अँड व्हाईट कित्याक तुमी चूज केलें आतां फॉर एग्जाम्पल गोवन बँड जावन दी दुसऱ्या गांवाची बँड जावन दी मस्त नांवां आसात तांचे पैकी इफ यू हॅड टू चूज वन ब्लॅक अँड व्हाईट कित्याक तुमचें चॉयस हरवीन आमकां 2 वर्सां मन दाखोवन आसलो ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणून
तशें म्हळ्यार आमी लास्ट टायम एक काल पेलेका परफॉर्मन केल्ले हांगा बेंदुरांत आमच्या आश्विन चिकवेराच्या मुखेलपणा काल थंय आमकां रिवन म्हणल्यार एकलो खंयच्या बरी मारसो ताणें तें मंडा हांव सुरू केलो ब्लॅक एंड व्हायट म्हणून तशें आमकां तेंत बँड जायत म्हणून बघले मागीर आमी ते 4 जाण हांव शेल्डन एरवीन आनी आमचे जीवन कान डायरेक्ट गोवा भायर सरले बँड बूक केले वचोन ते उलोवन ताचे उलोवन खुशी जाली आमी 5 जाणां बँड बूक करून तयल्या एक ट्रिप जालें ट्रिप जाले गम्मत इट इज जाले लायक अनप्लॅन्ड ट्रिप हांगा सगळ्यांनी ब्लॅक एंड व्हाईट बुक कर म्हणून आणि ब्लॅक एंड व्हाईट डेट्स आमकां सेट कर जाल्यार आनी ते आर सो बिजी दे वर ट्रॅव्हलिंग यूके हांगा थंय पुरो म्हणून आमकां ताणें 1 फायन डे म्हणलो आय मीन गो फॉर 1 डे म्हणलो आमी सकाळी गाडी स्टार्ट केले सांजेर आमी गोंया पावल्या तो आनी इवन ही वॉज सरप्रायज्ड तुमी कित्याक म्हाका इतलो ऑर्गनायझर मेळ्ळ्यात बट गोंया येवन म्हाका मिटींग केल्ले बारी काल म्हणटा आय वॉज व्हेरी सरप्रायज्ड म्हणून सो दॅट्स वॉट दॅट ब्लॅक एंड व्हाईट बँड सांगत आयले अँड लकीली मार्क रावलन वॉज इन ब्लॅक एंड व्हाईट अर्ली बट त्या टायमार he was back into black and white आणि एक कंतार सोडलेले सो इट वॉज व्हेरी व्हायरल त्या टायमार सो ब्लॅक एंड व्हाईट सांगता आमी मार्करावलांनी बुक करून सोडले थंयसर सो दॅट्स हाव दॅट काय म्हणटात आणि ब्लॅक एंड व्हाईट बँडा विशयान सगळे मुस्त फॅन फॉलोवर्स मुस्तोण आसात हांगा मुस्तोणाने म्हणलें ब्लॅक एंड व्हाईट येता ब्लॅक एंड व्हाईट येता गेल्ले गेले ब्लॅक एंड व्हाईट येता की म्हळ्यार तांची वायब्स एनर्जी तशीच आसा सो पुरो येताले पुरो एक्सपेक्ट करता आसा सो आमी कोणाक निराश करना इव्हेंटांत लेट तांकां परफॉर्मन्स दिना वी विल गिविंग देम ऑन टायम सो 8:30 ऑनवर्ड्स ब्लॅक एंड व्हाईट इज गॉन द टेक द स्टेज टिल द एंड इट्स नॉट लायक जस्ट 30 minutes or 1 hour they are gonna play for 1 hour 45 minutes that is वंडरफुल आय थिंक ब्लॅक अँड व्हाईट फॅन्स हांगा ऑलरेडी आसात ते घरा बसून कोण पुढे पळोवन आसात ऑन टायम येया आणि तांचे सगळे परफॉर्मन्स तुम्ही एन्जॉय कर येता ताचे सांगता गोवन सेन्सेशन मार्क रेवलॉन तो कितें म्हणटा म्हणून आमी आयकून येवया Hi everyone, this is Mark Revlon and I'm coming to perform for Amche Fest at Kebiya Garden Bondel, Mangalore on the 16th of November along with Black and White, brought to you by Parivartan Foundation in association with Catholic City Friends. See you there, follow ya Amche Fest. Amche Fest, Amche Style, break the wall. वेल मार्क रेवलॉनाक पळोवन एक पुटींचाक न्हीद कोणाक येतली पळय उठली पडना वेल ही हिमसेल्फ इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट आणि ताचे फॅन फॉलोवर्स नेक्स्ट लेवल आसात ऑलरेडी ताणेंत ताचे पिक्चर दिवन सोमेस तांकां आपयला तर तुमचे अर्धे काम तांणी केलें म्हळ्यार चूक जावची ना नेक्स्ट आमी ह्या बँड एक्सटेसी विशयांत ऑलरेडी तुवें सांगलें तें थीम हेजे जाल्यार वेट्सनान हेल्प केलें म्हणून आनी वेट्सन इतिया बँड असो एक मेंबर सो दुसरे मेंबर्स कोण आसात काल स्पेशल येता ह्या बँड एक्सटेसी ओके हांव MC करता आनी मस्त काजारांक येता आनी हांव सगळे बँडाचे ओनर सगळ्या म्युजिशियन वळखता सो आमकां मस्त काल म्हणटात सवाल आसले लोकल बँड कोणाक चूज करचे कोणाक चूज करचे म्हणून कित्याक एवरी वन आर माय फ्रेंड्स बिकॉज आमी मेळून बसता उलयता गंमत करता हें करता एका आमी म्हणलें बरें काजारा गेल्ले कडेन आमी एक इव्हेंट चिंतून आसतना पळय बेट्सनी कीबोर्ड प्ले करनालो इव्हेंट करनालो तेका हांवें अशेंच म्हणलें आमचें कशें इव्हेंट आसा नांव चेतन आसा आनी की म्हळ्यार फर्स्ट नांव डिसायड करचें मागीर देंवचें म्हणून ताणें आमचें फेस्त नांव एक आमकां एक थंय सजेस्ट करून सोडलें सो ऑब्वियसली ताणें एक नांव चूज केलां मागीर चिंतलें चलो लेट्स गो विथ काय म्हणटात वेट्सन म्हळ्यार ताणें एक नांव दिलां लेट्स म्हळ्यार आमचोच एक आनी तोय बरो किबोर्डिस्ट सबार काय म्हणटात आमच्या व्हडल्या बॉलिवूड स्टार सांगात तो मस्त म्युजीक आनी बरें खेळटा इज वंडरफूल सो लेट्स वाय नॉट बँड एक्सटेसी म्हणून देखून ताका आमी एक म्हळ्यार आमकां वी वॉन्ट ऑल आतां बँड ब्लॅक एंड व्हाईट वील टेक ओवर समथींग मोर ऑफ बॉलिवूड इंग्लीश इवन कोंकणी सगळें करता बट आमकां आमचें म्हणलें एक लोकल फील जाय आमची सॉंग आसात आमची गांवची आतां गोवन बँड आर्ट आसात थंय गोंयच्यांक तुमी चड सपोर्ट करतात न्हू आमी सांग वी वॉन्टेड समथींग लायक आमची म्हणलें गांवची मस्त पदां आसात आमच्या काजारांनी कितले आमी गम्मत आयकता घडी घडी आयकोनची तसली नाचची पदां आसात सो बँड एक्सटेसी सांगलें वी वॉन्ट सो अँड सो सच सो ब्लॅक एंड व्हाईट केल्ची सॉंग तुमी रिपीट करूंक नात वॉट एवर इट इज इट्स काय म्हणटात आमचे गांवचे तुळू येयले फॉर सॉंग घाल तुमी लोकांक आमचे एंटरटेन करचे म्हणून सो दॅट्स हाव वी थॉट लायक बँड एक्सटेसी कित्याक वेट्सन आमकां ऑप्शन दिलें संदेश बाबण आसा मागीर फिमेल आर्टिस्ट सिंगर जावन आमी एक क्षमा काडया सोदांत ते रनर अप जाल्ले वी वील सो आमी ताका जबाबदारी आमी नांव सोदल्या
आमचो गुरकार वेट्सनागत ताका दिवन सोडले. सो दॅट्स हाव दॅट बँड एक्स्टसी केम. बट अलॉंग विथ दॅट अदर बँड्स आमकां मस्त सपोर्ट करता आसात. आतां बँड एक्स्टसी मात सगळे आतां म्युजिशियन्स कितें म्युजीक इंडस्ट्री आसा पोर्तन गेल्ले कडेन इव्हेंटाक आपयता म्हणटाना वी आर देर इन सपोर्ट टू यू म्हणून सगळे बँडाचे अदर बँड्स ऑल्सो एव्हरी वन आर कमिंग टुगेदर दे सपोर्टिंग अस. दॅट्स काय म्हणटा खुशी जाता. दॅट इज आमचे फेस्त. कित्याक म्हळ्यार इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन. इतले कम्युनिटी सांगता येतात आणि कोडयाळगरांक आतां येंक तर दीस कायंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स मस्त लायक जातात. कित्याक म्हळ्यार पुरांचें लायफ मस्त बिझी जावन गेला. एक आयतार एक सोनवार लोक आवट मेळोन फ्रेंड्स आवट मेळोन गंमत करून जाल्यार कोणी येतात. अँड खंडीत जावन ये 2 बँड्स प्लस मार्क रेव्हलॉन इज गोइंग टू ग्रॅब दॅट डे म्हळ्यार सूख जावची ना. लोक मस्त एक्सायटेड आसा. बट मुझे एक क्वेश्चन तुमकां इतलें पुरा करीजे जाल्यार तुमी मस्त मेहनत काडला, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बट कितली तुमी एक्सटर्नल हार्ड वर्क सांगता आर्थीक रितीनी तुमकां मस्त सपोर्ट जाय. सो हो सपोर्ट तुमकां खंयतून मेळटा? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आमी जी व्हडल्या मट्टार पयले देंवता आसा आमी फर्स्ट टायम करता आसा. आनी सो खंडीत फर्स्ट टायम म्हणटना आमी तत्तलीत आमचे काय म्हणटात कामी मिनती सळ आसा. इट्स लायक नवे भुरगे जल्मले मात ताका आतां व्हड करचे शांत तशें. सो आमी देवलक्षणा आमकां सबारांनी सपोर्ट देवला. आमी कोणाक मेळ्ळा वेदोळवर एक रुपल कोणी आमकां ना म्हणूं ना. द रिजन वाय कित्याक म्हणल्यार मुस्ताना आमची कामां हांवें पळयल्यांत. आमी कितें म्हणल्यार आमी खंय नांव नासतना मुस्त कडेन आमी वी नेवर कम इन फ्रंट. फाटल्यान रावन आमी मुस्तानाक काम केलां. मुस्ताना वेदी दिल्ले आसा. तसले आमचे मुस्त तरणाटे थोडे भायर थोडे हांगातून भायर येताना कामाक कोण आमी मुस्ताना आमी ताळा सेटअप पण दिल्ले. आय गेस समवेअर दॅट इज गेटिंग बेनिफिटेड. म्हळ्यार आमकां एक सपोर्ट करतले आमचे बॅकअप एक टीम. आतां कोणाक रेफरन्स जाय जाल्यार आमकां वळख ना जाल्यार तो मनीस म्हाकाय वळख आसा पूण आनी एकल्याडे बरी फ्रेंडशीप आसा आमकां कोणी एकलो आमचे सर्कल कनेक्शन करून दिता आसा. सो दॅट्स हाव आवर टीम वर्क जाता आसा. सो ह्या प्रोग्राम आमकां सबारांनी आमी कोणाडे गेल्ले कोणीय आमकां ना म्हणून ना. इवन थोड्यांनी इवन फंड्स जावंक पुरो ना जाल्यार इवन काम कर जायना जाल्यार तांचे कडेन खंयचे जायना तांचे कळ्ळे कॅपॅसिटी आसा त्या कॅपॅसिटी प्रमाणे काम कर आमकां सबारांनी सपोर्ट केलो आसा. आतां मेन स्पॉन्सर जावन म्हळ्यार आतां एक व्हडलो आयिल्लो जाता प्रोग्राम 10-12 लाखाची इव्हेंट म्हणटाना इट्स नॉट सॅन इजी हे फर्स्ट टायम म्हणटाना. सो आमकां मायकल डिसोजान तांणी फर्स्ट पार्टी बसयलो. मागीर आस्ट्रो ग्रूप असो लंचुलाल म्हणून मुस्तान दिसलो लंचुलाल तुमकां खंय मेळ्ळो म्हणून. दॅट्स वॉट आमचे ते अलेक आमी म्हळ्यार आमी एक काम करतना हांवें जॅक्सनान पयलें तांणी आमी इगर्जी दोऱ्या भितर काम करता इगर्ज दोऱ्या भायरी आमी तितल्यांत काम करता. तो इगर्ज दोऱ्या भायर मस्त काम केल्यान आमकां ते कनेक्शन्स कोणे कनेक्ट करून आमकां दिले. सो दॅट्स हाव लंचुलाल आस्था ग्रूप आसा येयलो. रोहन मंत्री ऑल्सो रोहन कॉर्पोरेशन ताणें मोठो सहकार दिलो. मागीर RM इन्वेस्टमेंट्स एलरॉन इज ऑल्सो यंगस्टर लायक माणसो मस्त काम करता कोंकणी खातीर बरो म्युजीक कीबोर्डी खेळटा तो. सो ताणें आमकां सपोर्ट बसयलो. MCC बँक अनिल लोबो फॉर शुअर आमी फर्स्ट ताचे लागीं गेल्ले काल कितें म्हणटा तो ताणें सपोर्ट बसयलो. तारपन जेम्स फेर्नांडोसा जोसेफ मतायस पोर ताका कर्नाटका दक्षिण कन्नड अवॉर्ड मेळ्ळे. सो ताणें सपोर्ट बसयलो. तशेंच लेक्स असो रोनाल्ड चॉयस केटर्स असो. मागीर आमचे बिद्रा फॉर्च्यून प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स रॉनी आनी डेनिस आसात. मागीर शेपर्ड शिपिंग कंपनी म्हजो माम आसा ऑजवर्ल्ड कोर्डेरो. वॉक इन बिल्डर्स नवीन डिपावला. आनी केविन मिस्कीत आमचोच बरो इश्ट आनी अशें इव्हेंट करता तो म्हणालो डेकोरेशन म्हजे लेखा तुमकां स्पॉन्सर म्हणालो. सो इज नॉट डेकोर पार्टनर फॉर द इव्हेंट इज आर काय म्हणटात इव्हेंट स्पॉन्सरर. तशेंच प्रिंस केटर्स फिलिपाम प्रिमस तांणी म्हळें आमचे कालें सपोर्ट जायला मोठो सपोर्ट हांव तुमकां दिता म्हणून. सो फस्टच ताणें म्हाका फूल सपोर्ट देवल्या. तशेंच चेरीश इव्हेंट्स चेतन तो म्हणालो म्हजे लेखा एंट्रन्स द्वारा मेन रोड डायरेक्शन दिवंक हांव म्हजे लेखा दिता. सो सगळे इव्हेंट्स आमकां सांगाता मेळटा सर. तशेंच RM स्पोर्ट्स वेअर असो. मागीर डिलायट एरेंजर्स असो सॅमसन RO इंटरनॅशनल हनीजेनिक्स असो आमचो अश्विन हॅपी दुबयस इव्हेंट्स असो डिक्सन इनायत अली ऑफकोर्स. मागीर पेस मिडिया असो दायजी वर्ल्ड ऑब्वियसली आमकां स्टार्ट पार्टी मस्त साकायचा वाल्टर सरान आमकां फर्स्ट टायम टिकेट लॉन्च तांणी केल्लें आसा. सो दॅट्स हाव मस्त असो सपोर्ट आमकां मेळ्ळो. स्टॅनी बेळसोय ऑब्वियसली नो डावट अबाउट इट. आनीक आमी बोंदेल लिगजींत विगारा कडेन गेल्ले फॉर द एंड्रॉयड अनाउन्समेंट करा म्हणून फादरापान मस्त सपोर्ट दिलो. ताणें आमकां आमी विचारूंक ना अपील दिवंक ना.
ताणें जावन आमकां एक काल म्हणटात ती आमच्या इव्हेंटाक 10,000 म्हणून फादर अँड्रोन बसले कित्याक म्हळ्यार तांणी आमचें काम पळयलां फादर अँड्रोन आमचें कामां पळयलां तशें म्हजो देरेबेलचो विगार देरेबेलचे तशें सगळ्यांचे सपोर्ट मेळटा वंडरफूल खंडीत जावन आतां लोकांक दिसता ना लोक सपोर्ट करता आनी त्या टायमार आमचे हार्डवर्क लोकांक पळयतात आनी तुमी ऑलरेडी सांगलें आनी आमी तें ऑब्जर्व केलां की त्या तातूंत आयिल्ले पयशे तुमी गरजेवंतांक पावयता कोणाक गरज जाय आनी कोणें परत स्पॉन्सर जाबलो कोणेंय आमचें नांव अशें घाला तशें घाला ब्रँड करा कोणेंय आमकां सांगूना स्वकुशेन काल म्हणटात आमचें नांव घालनाच व्हडना तुमी बरें करा तुमी बरें करते आसात तल्यान तो कॉन्सेप्टार सपोर्ट करून आमकां दिवन ते आसात आनी आय थिंक तसल्या एका मनोभावान दितना तुमकां करूंक ही मोन येता आनी लोकांक येवंक खंडीत जावन मोन येता वेल आतां पद मनोरंजन डान्स पुरो जाला आतां इल्लें बूक लागता जाय ओके देखून तुमच्या आमच्या फेस्तांत कितें स्पेशल आसा हांवें ऑलरेडी आयकलें दुकर मस्त आसा म्हणून सो दुकर अमासाचें काल स्पेशल आसा आतां 25 वेरायटीज म्हणून म्हाका आयकलें देखून म्हाका नांवां जाय तुमचें कालें कालें वेरायटी म्हणून म्हाका एक काऊन बाफात आमचें नॉर्मल इंदाद कुर्गी आयकलां हां ताचे उपरांत म्हाका गुर्तना उरली तुवें फील करचें 23 हांव चलयतां कित्याक म्हळ्यार मस्त हरवेन आनी जॅक्सन दुक्रमास बरें ट्राय केलें ते म्हळ्यार दे आर रियली हार्ड वर्कर्स परत्या फाटल्यान काम करनाका मस्त करता आतां इवन टीव्ही मुखार उलयतना म्हणटना ते सगळी जबाबदारी पहिल्यांदा तांणी म्हळां म्हाका तेन्ना शेल्डन तूं चड उलोवंक आमी इल्लें उलयता म्हणून सो तशें हांव उलयता म्हणटा सो फुडाचे आतां फुडाचे आमी एक वस्तू इगर्जेन आजकाल मस्त फेस्ट परत जाता आसात सो आमकां एक समथींग डिफरंट करया कित्याक म्हळ्यार आमी अश्विन सांगाता मेळून पेलाकाय पारपाक गेले पोंसा फेस्ट केल्लें इट वॉज समथींग डिफरंट वी गॉट गूड रेस्पॉन्स परत मिलेट फेस्टिवल केले वी आर ट्रायंग फॉर समथींग न्यू डिफरंट करूंक मनीस मुखार दुसरो बट फाटल्यान आमी काम करना आसा हांव जॅक्सन बरा सो वी आर ट्रायंग टू गेट कालें डिफरंट करया इवन नेक्स्ट इयर पोंसा कालें डिफरंट करया अश्विनाक फुल बॅकअप कर आमी वी आर थिंकिंग ऑफ समथींग सो आतां आमच्या इव्हेंटाक आमच्या फेस्ताक आमी कालें करया म्हणून सो कॉन्सर्ट्स येस ऑफकोर्स बट पीपल आयिल्लो की they expect a good quality food hygienic कित्याक आमी फंक्शनाक गेल्ले बरें कित्याक सदांय बायलें जेवण खावन काडून घरा येता म्हणटात घरांत जेव बरें खाणा सो आय वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट फूड सो म्हणटा आसतना कोणाक दिवचें म्हणून सो एक पोक फेस्टिवल करया म्हणून प्लॅन आयलें मोतीक सो हांवें सांगलें पोक फेस्टिवल व्हडल्या मॅटर कांय करूंक जावचें ना कित्याक म्हळ्यार तितलें व्हडलें मॅटर सो एक मिनी टायप आसा एक पोक फेस्टिवल इट्स लायक पुरवांचें एक कालंडर फर्स्ट टायम अटेम्प्ट फर्स्ट प्रयोग नेक्स्ट इयर डिफरंट मस्त आयडिया म्हणून व्हडल्या मॅटर करचें कॉन्सेप्ट खंडीत हें घालें सो आतां बेज एक आयडिया म्हणून सो वी लेट्स डू समथींग इन पोक कित्याक आमचे क्रिस्तांवांक आमचे म्हणटा पोक येयले म्हणून सो पोकान म्हणटाना आतां कोणाक आतां केटरींग मुस्तन आसात फूड ग्लवर्स मुस्तन आसात कोणाक दिवचें आतां कोणें केल्लें फूड केल्याक ताणें आयले ताकाय लॉस न्हू आमी मुस्तनाक डिवायड कर मुस्त काउंटर्स जीव येताले बट मुस्तनाक दिल्ले लक्षांत काल जाता डिवायड जाता आनी ताणें केल्ल्या मनशाक ताकाय लॉस न्हू म्हणून सो आमी चिंतूंक सुरू केलें कोणाक म्हणून निर्मार्गा प्रिन्स केटर्स म्हणून आसा दे आर नोन फॉर काय म्हणटात वेरायटी आनी पिलिपाम तांणी रांदचे ही इज ओन्ली हिमसेल्फ इज अ कुक इज हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ द केटर्स सो तांगेर घरा मस्त दुकर पोसतात तांचे म्हळ्यार केटरिंगाक तांचे दुकर म्हणून सो पोक फेस्टिवल म्हणटाना समवन हू इज काय म्हणटात पोक आसा सो तल्याक विंचले सो आमी फायनल केले चलो लेट्स गो विथ पिन तांणी आमकां पयलेंत मोठो सपोर्ट बसयल्लो सो लेट्स गो विथ पिन म्हणून तशें फिलिप म्हणून बसून प्रिमा सायडे बसून मस्त चॉकआउट बरें केला त्या दीस मस्त वेरायटी आसताले आतां तुवें काय म्हणटात बफाद आनी रक्ती आनी 2-3 नांवां सांगलें ताजे ड्रॅगन पोक आसतले पोक शेजवान आसतले मागीर पोक बाव कालेंग आसतले मागीर पोक रिब्स स्पेशली सदांच 1000 रिब्स ऑलरेडी स्टॉक वैसरला सो पोक रिब्स आसतले आनी एवरीथींग प्रायस वील बी नॉमिनल आतां फेस्ट म्हणटाना मस्त पयशे डबल पयशे चार्ज कर नो आमी पयल्यान म्हणलें द प्रायस शूड बी इट शूड बी इजिली काय म्हणटात आमी मस्त प्रॉफीट दोन तले आमी तशे पयशे करचे नाका लेट्स कीप व्हेरी नॉमिनल प्रायस आनी पिलवा म्हणलो तांतू आयिल्ले पयशे काले लाभाचे पयशे म्हाका नाका इट वील गो फॉर द चॅरिटी म्हणलो सो आमकां आमी म्हणलें चलो लेट्स cut down the whatever the let's give a nominal price म्हणून so almost variety even गोंयची लिंगीस आय येतात so lot many variety वय आतां वय so हे सोड काले बफादी आसतले आनी ट्रेडिशन सोड variety of other of lot many of variety
it's all process is going on. Yes. What about drinks? कशे आसा प्राइस? By the पोक सांगता चिकन दवरता कित्याक थोडी पोक खायना थोडी चिकन वय, correct. सो हे पर ऑलमोस्ट काय म्हणटा 25 नियरली सगळे चिकन आसतले थोड्यांक चिकन सो वील कीप समथिंग डिफरंट ऑल्सो समथिंग कॉन्टिनेंटल ऑल्सो द फ्रेंच फ्राइज दॅट इज ऑल्सो देयर मोमोज आणि पुरा Okay. सो दॅट इज ऑल्सो देयर या फूडाचे मोमोज आणि तुम्ही सांगले दुकोर आणि काले चिकन आणि पुरा पुरा आसा ताचे सांगता इन टर्म्स ऑफ ड्रिंक्स लोकांक काले आसा स्पेशल कॉकटेल आणि मॉकटेल्स ओके ते पुरा ड्रिंक्स अवेलेबल आसात थंय सो वायन्स अँड स्पिरीट आमकां एक नॉमिनल प्रायझार दितात आसा तांचोय सपोर्ट भरपूर सहकार आमकां मेळटा आसा ताचे सांगाता वय चिल वायब्स तांचे एक कॉकटेल मॉकटेलाचे टीम म्हणता ते हजर आसतले आमकां चिल्ले मस्त सपोर्ट केला स्टार्टिंग तावन नंतर राजस्थान आणि JP शेट्टी म्हणून ताणें आमकां मस्त व्हडलो सहकार दिला आमेले आमी फ्रेंड्स राजस्थान हांव पुरा तशें ताणें देखून सांगला आमकां काय लाभ येता आमकांच म्हणून म्हळ्यार आम कोण पुरो इवन कोण टाय अप जालात पळय Charity चॅरिटी कंप्लीटली इट विल गो फॉर परिवर्तन फाउंडेशन चॅरिटी And I think it makes absolute sense ने कित्याक म्हळ्यार तीन तुमकां दित येतात and plus they are like आमकां नाका which means तीन genuinely तुमकां हेल्प Genuinely करूंक ट्राय आमकां support करतात and that करतात. is wonderful because स्पॉन्सर दिवचे प्लस आमकां प्रॉफिट नाका म्हणल्या मनोभावान दिवचे आमी तुमी ऑलरेडी इतल्या जाणांची लिस्ट सांगली आणि खंडीत जावन 12 जाणांनी दुसऱ्यांनी तुमकां हेल्प केला सो वी ऑलरेडी हॅव अ लॉट ऑफ पीपल विथ बिग हार्ट्स म्हळ्यार सूख जावची ना तांचो सांगात मस्त आसा येस मस्त सांगात दितात विच इज वंडरफुल आता आमी युथाक तशेंच वडिलांक कॉन्सन्ट्रेट करून मस्त तुमच्या आमच्या फेस्तांत आसा येदोळूच ऑलरेडी हांवें ल्हान ल्हान भुरग्यांचे पोस्टर्स पुरा पळयला काल स्पेशल आसा भुरग्यां खातीर नोव्हेंबर 14 स्पेशली तांचे चिल्ड्रन्स डे आसा सो नोव्हेंबर 16 आमी ते एक भुरग्यां खातीर नाना तराचे गेम्स तांकां भुरग्यां खातीर म्हणून आमी आयोजन केल्यात हाका मानसा स्पॉन्सर करतात आसा ताचे वॉचर्स जावनी खाली तांकां गिफ्ट जावनी हाचे सांगात आमी आमचो बाळ म्हणून एक कॉम्पिटिशन दवरला ऑनलायनार सो आमचो बाळ म्हळ्यार पेरंट्सा सांगाता भुरग्यांनी फोटो काडून एक अपलोड करून आमचे सांगाता कोलॅबोरेट करचें आनी तातूंत हायेस्ट लायक्स आयिल्ल्यांक आमी टोटल हायेस्ट लायक्स आयिल्ल्यांक प्रायज दिवचें म्हणून आमी चिंतवना कित्याक म्हळ्यार फेक लायक्स अशें साबार हें आसता कॉम्प्लिकेशन आसता देखून टॉप 5 लायक्स आयिल्ल्यांक आमी फायनल रावंड ते इव्हेंटा दिसत आमी दवरतले सो तांचे पेरंट्स सांगात आसता ते एक टास्क आसतलें ते त्यात दीस तांकां कळटलें हाचे सांगाता आमचो नाच आतां आमचें फेस्त म्हणटाना ताका पुरा सेम जावन आमचो नाच आमचो बाळ तेले कॉम्पिटिशन आमी दवरल्यात आमचो नाचांत रियल कॉम्पिटिशन ताका एज गॅप आसा एज गॅप पुरा काय ना कोणी एक आमच्या फेस्ताच्या सॉंगाक डान्स करून आनी रील अपलोड करून आमकां कोलॅबोरेट करचें आनी हे नोव्हेंबर 12 लास्ट डेट आसतली सो फायनल रावंड इव्हेंटा दिसत आमी जजमेंटा द्वारे आमी सिलेक्ट करतले फायनल विनर येस ओके भुरग्यांच्या कॉम्पिटिशनाक एज गॅप आसा ना एज गॅप कितल्या वर्सां भितर तांकां भुरग्यांक एक 6 इयरा भितरल्या भुरग्यांक आमी ते एक कॉम्पिटिशन दवरला आतां ऑलरेडी तुमकां एंट्रीज कशे आसात रेस्पॉन्स कसो आसा आमकां रेस्पॉन्स बरें मेळटा ऑलमोस्ट 1500 टिकेट्स ऑलरेडी बुक जाल्यात लागील दीस लागले की चड बूक जातात आमी वी आर मोर काय म्हळ्यार आमकां टू ओवर क्राउडी करूंक नाका कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या लोकांनी एन्जॉय करचे आनी आमकां तांकां बरें फेसिलिट करचे बरी सो प्रोबॅबली आमचे ऑनलायन ऑलरेडी टिकेट्स फास्ट रनिंग मूव जावन आसात आनी ऑफलायन आमचे मुस्तन तरणाटे आमचे वेल विशर्स आमचे सांगताले मुस्तन काम करन आसात बुक्स दिवन तांणी तांचेच लागत थोडे वेल विशर्स जावन थोड्यांनी बूक म्हाका दी आमी करता म्हणून सो प्रोबॅबली आमी 3000 लोकांक रेक्सिट करता म्हणून एक आमी चिंतला आमचे मतीन ताचे ओवर जाल्या उपरांत तुमचे टिकेट्स कशे लोकांनी आतां 1500 ऑलरेडी आसात आमचे इंस्टाग्राम पेज गेल्यार थंयचो ऑनलायन लिंक आसा यू कॅन डायरेक्टली बुक इट स्कॅन कोड एवरी 5 मिनिट्साक म्हणजे लायक बुकींग जावन आसात अपडेट येवन आसात हांगा सो कोणाक ऑलरेडी कोणी मोन केला पुरो लास्ट टिकेट बूक करता लास्ट आतांच बूक करा कित्याक लेट्स म्हळ्यार आमकां एक कितल्यान अकोमोडेट करूंक आतां तितली कॅपॅसिटी आमी अकोमोडेट करचे त्या दिसा टिकेट अवेलेबल आसतले थंय बट
बट आम एक पुढच्याक फुल जाल्यार मागीर निराश जावन देखून आमकां आतां ऑनलायन बूक केल्यार वी वील बी व्हेरी काय म्हणटात कंप्लिटली आमकां एक अंदाज करेक्ट मेळटा तितल्या लोकांक केटर करची कॅपॅसिटी आमकां बिल्डअप करत म्हणल्या खातीर तुम्ही ऑलरेडी तुमच्या इव्हेंटाच्या जाग्याक मस्त क्लोज आसात दायजी वर्ल्डाच्या बोंदेलांत आसात आणि तुमचे इव्हेंट KEBA बोंदेल जाता सो आतां त्या वेन्यू विशयान आमकां सांगेत की वॉट अबाउट पार्किंग आतां मस्त जाणां चिंतात जागो आसता की पार्क करूंक दिना गे म्हणून आनी वेन्यू कसो हय बोंदेल सर्कल लास्ट स्टॉप बोंदेल कंचेन बसाचे लास्ट स्टॉप सर्कल म्हणटात बोंदेल सो ती आमी बोर्ड घालता द्वारा घालता चेरीश इव्हेंट आमकां चेतन ताणें आमकां स्पॉन्सर केला द्वारा सो तो द्वारा पडटलो सो दॅट्स द इन भितर असो ग्राउंडाचें नांव KEBA गार्डन्स म्हणून गुगलार गेल्यार ऑलरेडी KEBA मेळटा गुगल मॅपार गेल्यार मेळटा सो त्या दीस आमी क्लियरली डायरेक्शन्स बोंदेल तो मेन्शन करता खंय पार्किंग काले म्हणून पार्किंग आमचे वेन्यू कुशींत पार्किंग आसा थंय व्हडलो पार्किंग जागो आसा मस्त गाडयेक पार्क करयात वेन्यू विशयान सांगचें जाल्यार इट्स लायक मस्त वर्सां पयलीं तो नासलो वेन्यू बट कोणाक गुर्तुना आमी वेन्यू खंय करचें म्हळ्यार आनी आमी इव्हेंट करचे फर्स्ट इव्हेंट आनी आमकां व्हडले बडे 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख तितली कॅपॅसिटी आमची नासली सो यू वॉन्टेड समवेर समथींग ल्हान डिफरंट येयले आनी इल्ले आउटस्कर्ट्स जायचे म्हणून ताल्ले बोंदेल म्हळ्यार आउटस्कर्ट्स म्हणजे सिटी भितर बट इल्लेशें काय म्हणटात समवेर म्हणून तशें की आमकां ड्रायव्ही जायचे सो KEBA ग्राउंड आमकां गार्डन्स आमकां ग्लिट्स एंटरटेनमेंट तुषार आसा तुषार म्हणून ताची इव्हेंट कंपनी आसा सो ताणें आमकां वेन्यू कंप्लिटली पार्टनर जावन स्पॉन्सर जावन आमकां रावलो आनी तो वेन्यू तो पळयता ही इज ओन्ली टेकिंग केअर ऑफ द वेन्यू इज नॉट मच डेवलप बट इट्स डेवलपिंग नाव बरें डेवलप जाता फॉर आमच्या कॅथलीक वेडिंग्सांक आनी चांगलो वेन्यू बरें टेबल टॉप आहलो बरें व्यू आहलो चांगलो मुखल्या दिसांनी खंडीत त्या वेन्यूक चड डिमांड येतलो कित्याक मुस्ताना गुर्तून आनी डेवलप जातलो मुस्ताना विचारलो खंयचो वेन्यू तुमचो नोच साहेब मुस्ताना विचारलो आसा समवेर ग्लिट्स एंटरटेनमेंट तुषार आनी तो म्हणत आनी लायक आफ्टर दीस इव्हेंट इज गोना डेवलप दॅट वेन्यू म्हणून आनी त्या वेन्यूक गव्हर्मेंट वेन्यू आसलो एक्चुअली की तांचोच वेन्यू तो KEBA सो रोनाल्ड कोलसोन त्या वेन्यूक एक्चुअली थिंग आमी वेन्यू कडेन येताना व्हडलो ग्रेनेटार रोनाल्ड कोलसो स्पॉन्सर्ड बाय म्हणून सगळ्यांनी 2-3 कडे आहले सो आमकां इतली खुशी जाली म्हळ्यार रॉनी कोलसन तांणी म्हळ्यार हांव म्हजें युथ स्टार्ट करतना मस्त प्रोग्रामाक आमी MC करतना जावंक पुरो वा कोंकणीच्यान रॉनी अंकल रॉनी कोलसन मुस्तुडी मेळ्ळा थंय तांचें नांव पळोवन तांणी हांगा हें केलां म्हणून आमी तांकां एक मेल घाल्या आमच्या इव्हेंटाक सपोर्ट करचे तांणी तांच्या ऑस्टिन पेरिस आनी डेनिस डिसिल्वान परिवर्तन फावंडेशन तुमच्या बऱ्या कामाक खंडीत मुखल्या दिसांनी रोनाल्ड कोलसोन तुमकां आमी सपोर्ट काण दितले म्हणून ताणें ऑलरेडी आमकां बसयला सो हो एक KEBA ग्राउंड बोंदेल सर्कल तें आमी द्वारा घालता दॅट इज द एंट्रन्स पार्ट पार्किंग जागो आसा थंय नातलो पळोवन आनी कुशीन आनी बिल्डींग जावन आसा तांचे लागीं आमी पार्किंग दिसात ते आसा सो पार्किंग आमी करेक्ट वॉचमॅनी दवरता सो इम्पॉर्टंट सो सगळे इजिली फेसिलिटी जावचे बरी जाता आमची एक फर्स्ट इव्हेंट आनी खंडीत इल्ले इश्यू जाल्यार आमकां एक फर्स्ट टायम एक कळपाक एक्सपिरियन्स आमकां एक सपोर्ट करी जाय म्हणून आय थिंक तुमी इतलें चिंतून केलां म्हळ्यार उपरांत लोक खंडीत जावन पट्टेंबो दितलो अँड कोणाक पुरो तांचे कार खंय दवरचें म्हण टेन्शन आहलें पळय डोंट वरी पार्किंग इज ऑल सेट तुमी आनी टिकेट काडून सीदे आयल्यार जालें त्या दीस अँड अच्छा सांगात ब्लॅक एंड व्हाईट म्हणून तुम्ही सांगलें तुम्ही गोवा मसेर गेल्यात न्ही आतां ती लेंकोडी आयल्यान की आमच्या सोशल मिडियार पुरा दिसून येतात की सो तांचो एक क्विक ग्लिम्स आमी पळोवन येया Hey guys! This is Black and White and we're going to be coming all the way to Mangalore for the very first time to play for the Amche Fest on November 16th. It's going to be an amazing show featuring Mark Revlon. So, see you there! Amche Fest, Amche style, ekdam wild. वेल ब्लॅक एंड व्हाईट तांणी ऑलरेडी तुमकां सांगलें तुमी कित्याक तांकां पळोवंक येयचें म्हणून देखून उडासान कोडी आळगारांक मस्त मोगाळी खंय सर्वांक मोग दितात देखून गोंयच्यांक इल्लो चडच मोग दिली ह्या फावटी आमच्या फेस्ता थ्रू आतां येदोळसो तुमी पळयलें MC शेल्डनाचो उलोवन आल्लो सगळ्यांक ह्या विशयान ताणें आमकां सांगलें देखून MC शेल्डन तूं कित्याक MC करनाय त्या दीस म्हणलें एक सवाल लोकांक आसतलें बिकॉज हांवें पोस्टरार 3 बडिंग MCजांक पळयलां देखून कितें वॉट इज द इंटेंशन अँड की कोण MCज लोकांक तुमी कितें सांगूंक शकता
हांवें MC स्टार्ट करून ऑलमोस्ट 2008 केला, सो इट्स ऑलमोस्ट 2025 नाव, सो आय एम अ फॅमिली मॅन नाव. येस आणि एमसीचे काम करता आसा, येस ऑफकोर्स वी MC करता त्याच ग्लॅमरस आसता, अर्न करता, बरें चार्ज करता. अल्टिमेटली घरा येना, टायमार ना, भोवंक ना, सॅक्रिफायसेस, दॅट इज ऑल्सो हेल्थ हें तें म्हणटाना. ओके, दॅट्स वन पार्ट डिफरंट. हांवें वी हॅव कम विथ एन मोटो, समथींग वी हॅव टू डू विथ अ लॉंग विजन. आणि सगळें हांवें करचें म्हणून तळा घालता म्हणून तें हांव जाता. सो आमचे इव्हेंट हांव आमचे, सो लेट्स गो इट टुगेदर म्हणून. सो whom to choose, म्हणून मेनी ऑप्शन्स सगळे पुरा वळखी जातात. सो आमी डिफरंट ब्लेंड केले आमी. वी वॉन्टेड एक फिमेल जाय आसलो, आनी इल्लेशें इंग्लीश फोल्ड आहले जायचे म्हणून. आनी नेक्स्ट जनरेशन वी वॉन्टेड दॅट, सो वी थॉट वील गो विथ प्रिवी. there are other names also, I don't say that, but प्रिवी एक चल लेट्स गो विथ प्रिवी जालें. नेक्स्ट आमी पुरा व्हडले तन्नुकुळ्याक सेट जाल्ले, आनी आमकां कोंगडी आमचे बेज न्हू, आमचे कोंगडीचे एक होल्ड आहलो, एक बोल्ड आहलो जाय म्हणून. सो आमचे आयसो मंत मस्त ऑप्शन आहले. सो वी थॉट लायक वील गो विथ जेसन शित्ताडी, कित्याक म्हळ्यार तो येता. बडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बडिंग MC. थर्ड वी वॉन्टेड व्हेरी स्ट्रॉंग इन दोनी तो होल्ड जाय आसलो, आनी म्हळ्यार एक बिजनसमॅनूय जाय आमकां, प्लस हें म्हणून, आनी बरो एक सगळें बारीक स्मार्ट जायचें म्हणून. सो वी वेंट टू रॉस्टन पिंटो. सो that's how that MCing Russian Pinto, I like the way he interact, lively asta. Well, I think and something we thought of getting different. And Russian Pinto Instagram मध्ये त्याची presence असा, I don't say he une presence. Jason is sense. So we thought of like going with these people. Because people कोणी आता expect करता, they want something new. वय करेक्ट. New faces. आता काल जाता म्हळ्यार फॅन्सी डिवाइड जातात न्ही, असे फॅन्स आका पळोवंक म्हण थोडे येतात, असे शो पळोवंक येतात. And that is, I think, beautiful. Everyone's got different taste and liking. Yeah. And I think you've done a great job with all the 3 MCs, because तुम्ही सांगले प्रकारे everybody has तांचीच एक शैली म्हण आसा उलोवचे रीत, आनी यंगस्टर्सांक थोड्यांक एकली लायक जातात, आनी तांकां पळोवंक म्हणी लोक येतलो, आनी तांचे थ्रू सबार जाणां येतली, सबार जाण फॉलोअर्स तांचे असतात. सो आतां हांवें आनी एक आयकलां की भुरग्यांक तुमी कितें स्पेशल एंट्री दितात म्हण, सो भुरग्यांची टिकेट्स कशे? 8 वर्सां भितरल्या भुरग्यांक आमी फ्री एंट्री दिल्या. सो भुरग्यांक एंट्री फ्री दवरल्या आमी त्या दीस. नायस. शेल्डन, भुरग्यांक फ्री एंट्री. तुम्ही टिकेट आमचे प्राइस सिंगल एंट्री 1,250,000 रुपीज. मागीर आमी ग्रुप पास केला. ग्रुप पास म्हळ्यार 800 रुपये. 800 रुपीजाक 4 एंट्री, तर तांकां 4 जाणांक इल्ले डिस्काउंटेड मेळटा. सो 250 रुपीज इज आर एंट्री प्राइस, तांचो सिंगल एंट्री. मागीर 800 रुपीज. आमचे टिकेट ऑनलायन आसात, ऑफलायन जाय जाल्यार आमकां कॉल करीत, नंबर आसा, इंस्टाग्राम पेजीक वचून आमचे फेस्ता नंबर आसा. ऑफलायन टिकेट्स खंयच्या प्लेसेसांत अवेलेबल आसतात? सदान वायन एंड स्वीट्सान मेळटा, सगळे आउटलेट्सान आसात. रॉब्स किचन एंड बार आसा. आमकां रॉब्स किचन मस्त व्हडलो मोठो सहकार दिला. तांणी इवन आमकां तांचे पोस्टर टेबलार तांचे सगळ्यांनी कॅलेंडर रॉब्स किचनाचे. सो तांणी थंय आसा, मेळटात. बरें मार्केटिंग आमच्या इव्हेंटाचे बरें मार्केटिंग करतात आसात. रॉब्स अँड किचन रोहनान पुरतो सहकार दिला रॉब्स बाराच्या. तशेंच वास बेकरी तांच्या आउटलेटान ती आसा. मागीर क्रिम्सन बेकरी आसा, वामनजुरांत आसा. मागीर मस्त कडेन तांची आउटलेट आसा. रॉयल कॅफे आसा, तांणी तांचे कॅफेटेरियान ती आज म्हणालो 10-12 टिकेट आज दनपरांत गेल्यात म्हणा लागलो. मागीर तांचे सांगात आमकां आमचे मस्त तरणाटे, आमचे वेल विशस आमचे सांगात मस्त तरणाटे आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे काले आसतना आमी फाटल्यान रावन तांकां आमी सपोर्ट करता. तशें आमचे कडेन कितेंच आशे नासतना आमच्या फाटल्यान नुस्तें सबार जाण काम करन आसात. आमचे जावंक पुरो आयसीएमाचे आदले जावंक पुरो, आतांचे जावंक पुरो. आयसीएमा नासले, दुसऱ्या संघटने काम करतले. कित्याक म्हळ्यार आमकां स्पेशली पुरो करूंक मोटिवेशन आमचे सिनियर्स जाता. कित्याक म्हाका मोटिवेशन युनायटेड फ्रेंड्स बीजे ट्रस्ट म्हणून एकलो आसा, हांव तांचो मेंबर हांव. तांणी युनायटेड होम्स म्हणून घर बांदते आसात. देर ऑल वेल सेटल्ड बिजनेसमॅन ऑलरेडी, आनी तांच्या पैकी यंग हांव एकलो मात्र. सो
तांचे हांव मस्त शिकला हाऊ टू रन द काय म्हणटा ट्रस्ट फाउंडेशन रोटरी बँगलोर सेंटर हांव जॅक्सन मेंबर थंय कंप्लिटली इट्स डिफरंट एनवायरमेंट आमची इगर्जे दोऱ्या भायर कंप्लिटली इन्वांच आसात आनी बरे बरे लिडर्स आसात सो थंय आमकां बरे बरे कॉन्टेक्ट तांचे मस्त शिकोवंक मेळ्ळें सो ते आमकां काय म्हणटा दुसरे आतां कनेक्शन्स स्पॉन्सर फाल्यां सकाळी आमकां आमी लॉंग विजन दवरला लॉंग विजनाक तांचेय आमकां एक काय म्हणटा डिफरंट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी तांणी बसयला आय थिंक एनी प्रोग्रामाक मस्त जाणां जाय हेल्प करूंक बट ताचे सांगता नेटवर्किंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार हे आमचे फेस्त एंड जावन नजो हाची लेगसी म्हणी कंटिन्यू जायचे एटलीस्ट दॅट इंटेंशन तुमी दोन कित्याक स्टार्ट केलां पळय ते अखरे मुसर वचचें पडटा आनी ताका आय थिंक साबार जाणांनी ऑलरेडी हांगा तावन स्टार्ट केल्यान तुमकां आफ्टर दीस ऑल्सो मस्त सांगात ती दितली अँड कोण आज आमचे हे शो पळयला तांकां खंडेच जावन पावलां कित्याक म्हळ्यार आज मुसेर तांच्या मनांत आसतलें ओ दीस इज एंटरटेनमेंट ओ युथांक मात ओ गम्मत करूंक मात म्हण बट आय थिंक हाच्या फाटल्यान आसलो उद्देश तांणी इतलो सुबीत करून आमकां सांगला तुमी अँड लोकांक तो पावला लोकांक पावोवंक पेस मिडिया त्या टिमाच्यांनी आतां पोर्तल मँगलोर मॅचच्यान सगळ्यान येत आसा सगळी टीम नेल्सन केविन राजेश सगळी टीम फाटल्यान कितें नाशिनासतना एज अ गूड विल म्हणलें बरी आतां कोण मोर ऑफ आतां खंय कल्चरल लायक मेकिंग चार्जीस मस्त आसात बट वेर एज पेस मिडिया अरावंड तांच्यो टाय अप करून आमकां एक सपोर्ट सगळ्यान एक सो नेल्सन ह्या वखता खंडीत ताकाय ताका मस्त सांगा इट शूड रीच एवरीवन हरविना जावंक पुरो वा ताचे या सो आमचे आमी पुरा येस ऑफकोर्स बट आतांचे नवे टेक्नॉलॉजी पुरा आतां जनरेशन व्हेरी फास्ट आसात सो हे पुरा आमचे हरविनाची टीम ताचे फ्रेंड्स आसात सत्तर हे सगळे पेज हँडल करते आसात आता तुम्ही त्या वेन्यू विशयान म्हाका म्हणलें इट इज ग्रोईंग डेव्हलपिंग म्हणून म्हाका एकूच आसायलो तुमचे दोन बँड्स आसात आनी वन टॉप सिंगर वॉट अबाउट द साउंड्स तुमी साउंड्स कशे अरेंज केले साउंड वी हॅव गॉन विथ आमी आनी क्वालिटीन कॉम्प्रोमाइज करूं ना इव्हेंटाक कंप्लिटली इट्स काय म्हणटात पॉवर पॅक्ड क्वालिटी आमी दिते आसा ब्लॅक एंड व्हाईट ऑफकोर्स द बेस्ट बँड एक्सटेसी ऑल्सो इवन साउंडान लाइट्स आमी कॉम्प्रोमाइज करूं ना कंप्लीट साउंड हाऊस सुनील आसा सो वी हॅव टाईड अप विथ हिम सो अरेंजमेंटा वायज आमी इवन फुडान जावंक पुरो प्रिन्स केटरर्स इवन उदाक आमचे पुरो इट विल बी अ नॉमिनल प्राइस directly so everything is on I think even barachi kalam prices it will be also an very apt to kalam that reasonable price are motin kasha म्हळ्यार सगळ्यांचे कॉन्सेप्ट म्हणतो प्राइस कोणले आसतले हे आसतले म्हणून बट whereas very open very frank we want to keep at very nominal price first of all Jackson Hervin Sheldon congratulations because you're doing a great job आणि तुमच्या या 1 hour आतां आमकां इतलें समजलें की तुमी ओपन जावन फॉर द पीपल करतात आमचे फेस्त खंडेच जावन आमच्या लोकांचे फेस्त जावन पावतले म्हणलो आमचो बरोबर वसो सो इतले तुमची मिनत तुमी येदोळ 1 घंट्यान लोकांक सांगल्यात आनी आयकल्या अँड आय एम शुअर तुमी आतां पाटी वेताना सबार जाणांनी तुमकां पर्सनली मेसेज करून सांगतली ती येतली ती सपोर्ट करतली म्हणून आनी कोणाक पुराच्या विशयान गोत्तू नातलें ऑलरेडी तांणी झळक दिवन जाल्या तुमच्या मनांत आनी कोणाकी तुमकां थँक्यू म्हणूंक आसा प्लस आमची दायजी वर्ल्डची विक्षकां कोंकणी मोगी मस्त फॅन्स आसात जाय ते आज 1 घंटो तांणी तुमकां पळयला तांकां कितेंय सांगूंक आसा यू कॅन गो अहेड फेस्ता पैकी फेस्त आमचे कोडयाळ घरांचे बँडा संगी हासून गावून स्टेप रे मारचे सन्ना आनी दुकरां मास्कावन ददोशी जावचे ताळो तुजो गट करून वडल्यात मोम्मा रे आमचे फेस्त आमचे स्टायल नाच रे नाच एकदम वायल्ड पुरवा नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर सांजेर 4 वरां तावन KEBAच्या गार्डन बोंदेलांत आमचे फेस्त व्हडले फेस्तस सो आमी सगळीं सांगात मेळया आमच्या जे कितें आमी चिंता पाटयला हो एक सुरवात एज अ फर्स्ट स्टेप आमकां एक सपोर्ट करीत जाय म्हणून तुमचे तोन आमी आशेता आमी सगळीं सांगात मेळोया आमचे फेस्त सांगात संभ्रमया वेल Jackson Hervin Sheldon wonderful job and wonderful work आणि तुमचे वंडरफूल वर्क पळोवंक आमी येता तशेंच आमची सर विक्षकां थंयसर पावतली म्हण आमची पातिनी कितेंय तुमकां क्वेश्चन्स आसात डाउट्स आसात खंडे जणांची वळख तुमकां आसत नातल्यार इंस्टाग्रामार कॉन्टॅक्ट करून तांचो म्हणटो कम म्हण इसारा जाप दितली आनी ती मस्त हेल्प तुमकां करतली इट इज नॉट ओनली कोंकणी कम्युनिटी और कॅथलिक कम्युनिटी इवन हेर जातीचे सगळ्यांक इट्स लायक आमचे एंकलना परबा म्हणून ऑलरेडी तांणी सांगले नम्मा हब्बा म्हणले बरे So all Mangaloreans are requested to be there at KEBA Garden Bondel on the 16th November.
What time do we start? 4:30? 4 o'clock. 4 o'clock we start. I want all of you all to be there, and don't forget आमचे black and white band असा, Mark Revlon असा, band ecstasy असा, दुकरा मास असा. देखून विसरण असताना येऊन पावा. आज सगळो घंटो 1 घंटो आमचे संगता रावून आम्ही तुमकां मस्त इन्फॉर्मेशन दिला आमच्या फेस्ता विशयान. देखून सुखान असताना आम्ही परवान तुमकां मेळटल्या. तर म्हणसर मोग दवरा. सदांच दायजी वर्ल्ड 247 फॉलो करा. काल आज आणि फाल्या.